नमस्कार. आज आमच्या बरोबर आणि एक फावट राजमाचेर आसा बाब राहुल भामरे, जे जावन आसा आपाचे कन्वेनर. आप म्हणल्यार आम आदमी पार्टी. आणि आज आमी उलयतले गोंयान पळय आनी पुराय संवसारान आज जे पॅन्डेमीक सुरू जाला, महामारी सुरू जाल्या, ह्या कोरोना विशीं गोंयची जी परिस्थिती आसा त्या विशीं आमी उलोवपाचो आमचो यत्न आसा. तर पयल्यान पयलीं विचारता हांव, एज अ पार्टी, आम आदमी पार्टी, नांव सुद्दां तुमचें खरें सुंदर आसा. सर्वसादारण मनशांची पार्टी, सगळ्या लोकांची पार्टी, आम आदमी पार्टी. तुमी कितें केलां गोंयान कोरोनाच्या बाबतींत? ही जी महामारी आहा पळय, ते तुमच्या पार्टीन कितें केलां? फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू परत तुम्ही आपल्या बद्दल तुमच्या प्रोग्रामाक. आम आदमी पार्टी जी फॉर्म जाली ती सर्वसाधारण लोकांचे मुद्देच घेवन, आनी आमचो सिंबल सुद्दां आसा जो झाडू, तो प्रतीक आसा की झाडून सगळें ते निवळ साफ करपाचें, हो प्रतीक झाडू. तातूंत आमी सुरवात केली आम आदमी पार्टीची 2011 सालान. आतां तुमी जो प्रश्न केलो, आमी कोविडा लागून कितें करता, कोविड लोकांक कशें पावता. सो पयलीं जेन्ना सुरवात करपाक आमी ऑक्सिमिटर म्हणून प्रोवायड करपाक सुरवात केलें. आतां ऑक्सिमिटर म्हणल्यार कितें, एक डिवायस जो येता, कोविड पेशंट आसा एकदम गरजेचो डिवायस तो. ताजेर ताणें सतत 3-4 वरां तो मॉनिटर करपाक जाय आपलें ऑक्सिजन सॅच्युरेशन लेवल कितें आसा तो. आनी हो एकदम गरजेचो होम आयसोलेट पेशंट आहा. सरकारान फाटल्या वर्सा तुमकां याद करून दिवपाक जाय, आमी आम आदमी पक्षान मुद्दम फुडाकार घेतलो की होम आयसोलेशन स्टार्ट करचें, कित्याक तेन्ना सुद्दां बेड कमी पडटाल्यो. मागीर गोंयच्या सरकारान तें आयकलें आनी होम आयसोलेशन स्टार्ट केलें. तेन्ना आमी पयली पार्टी आशिल्ली जी आमी ऑक्सिमिटर प्रोवायड करपाक लागली लोकांक. आमी ऑक्सिमिटर सेवा म्हणून सुरू केली. ऑक्सिमिटर प्रत्येकाच्या लोकांक आमी जे होम आयसोलेट पेशंट आसा तांकां प्रोवायड करतालेच. त्या भायर आमी प्रत्येक लोकांच्या दारां वतले आनी तांचें ऑक्सिजन आमी चॅक करताले आनी तांकां कार्ड दिताले, तुमचें ऑक्सिजन इतलें लेवल आसा. आतां जेन्ना ही सेकंड वेव आयली तेन्ना आमी परत ऑक्सिमिटर सेवाय सुरू केली. कित्याक सरकार जो किट दितालो, प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विश्वनाथ राणाचो फोटो घालून जो किट दितालो, त्या किटान ऑक्सिमिटर नाशिल्लो. ऑक्सिमिटरचे शॉर्टेज खूब आशिल्ले ह्या खेपे, फार्मासीन सुद्दां मेळनाशिल्ले. त्या देखून आमच्या पक्षान ऑक्सिमिटर दिवपाक सुरवात केली लोकांक, आनी ताचो बरो प्रतिसाद आयलो. आयच्या तारखेर सुमारे आमी 1000 ऑक्सिमिटर लोकांक वांटल्या. ताज्या उपरांत आमी ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, जे पेशंट घराय आसता डिस्चार्ज जावन हॉस्पिटल, तांकां ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरची गरज आशिल्ली, ते आमी प्रोवायड करपाक सुरवात केली. ताज्या मदीं तुमकां मुद्दम याद आसा, जो डार्क आवर्स ऑफ GMC म्हणटाले पळय, रातचे 12 ते सकाळी 6 पर्यंत ऑक्सिजन ड्रॉप जाताले, तेन्ना खूब आमकां SOS कॉल येताले ऑक्सिजन सिलिंडर जाय म्हणून. सो आमचे वॉलंटियरांनी थंय ऑक्सिजन सिलिंडर पावयले, रिफील करून सारके वेवस्थीत. अशें GMC तशेंच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसान सावथ थंय सुद्दां आमी पावयल्ले आसा. आनी आतांच आमी दुसरी सेवा स्टार्ट केल्या, आमी आम आदमी पार्टी डॉक्टर हेल्पलायन म्हणून. आतां कोविड पेशंट जे होम आयसोलेशन आज पर्यंत आसा, आयच्या तारखेर सादारण 20,000 लोक आसा. सो तांकां डॉक्टरची सुविधा कसलीच ना. सो आमी डॉक्टर कन्सल्टेशन तांकां करपा खातीर ही एक हेल्पलायन स्टार्ट केला. समजा कोण पेशंट घरा आसा, कोविड आयसोलेटेड पेशंट घरा आसा, आयसोलेटेड पेशंट, ताणें नंबराचेर फोन करचो. नंबर आसा 7504-750475. हांव परत एकदां नंबर सांगता, 7504-750475. ह्या नंबराचेर कॉल करतकीर आमचो वॉलंटियर तो पिकअप करता आनी डॉक्टरा कडेन कनेक्ट करता. आतां म्हाका एक सांगात, पळय तुमी म्हणटा की तुमी मुवमेंट स्टार्ट केलो आपान, तुमचे वॉलंटियर्स जे आसा स्वयंसेवक, तेंच्यांनी काम सुरू केलें. कोरोना हो व्हायरस जो आसा पळय, तो सामको भयानक व्हायरस अशें जवळ जवळ सिद्धच जाला. तुमच्या लोकांक आनी तुमकां भंय दिसलो ना की इन्फेक्शन जायत, तुमकां त्रास जायत म्हणून? बरोबर प्रश्न आसा. आमकांय भंय दिसलो, आमच्या स्वता वॉलंटियर, आमचे वॉलंटियर फॅमिली मेंबर तांकांय भंय दिसलो. पण खंय तरी फुडें सरपाक जाय. लोकांक जर मदत पावपाक, समाजकार्यान आसा, खंय तरी फुडें हो भंय काडून फुडें सरपाक जाय. त्याच बरोबर आमी कितें केलें, आमचे वॉलंटियर जे आसा तांकां प्रिकॉशन दिले. वेवस्थीत मास्क, सॅनिटायझर, ग्लव्स हे सगळे सुविधा तांकां प्रोवायड केले आनी ते घेवन फुडें केल्या. आनी हांव मुद्दाम आनीक विसरलो तुमकां स्टार्ट करपाक, तुमी विचारलो प्रश्न आमी कितें करता. आमी जो लॉकडावन स्टार्ट केलो, अनावन्स केलो सरकारान, पयल्या दिसा पासून आमी जे पेशंट आसा, पेशंटाचे जे फॅमिली मेंबर हॉस्पिटलान आसा पळय, तांकां आमी लंच सेवा सुरू केली. आतां कितें जालें, बसीस बी बंद पडल्यो, सरकारान कमी केल्यो, रेस्टॉरंट बंद जाल्यो. सो खंय तरी तो प्रमाण कमी पडटालो की लोकांक सुविधा नाशिल्ली. सो ती आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा, मडगांव तशेंच GMC ही हांगा सुविधा आमी स्टार्ट केली. आनी विनामूल्य, कसले फ्री ऑफ कॉस्ट आमी लंच पॅकेट प्रोवायड करता ते दनपारचे. सो डेली आमचे 12:30 ते वॉलंटियर आसता आनी तांकां लोकांक सुविधा प्रोवायड करता, उदक दिता, लंच कितें आसा तें प्रोवायड करता.
आतां आमी जर पळयलें जाल्यार कितें जाता की कोणूय मनशाक कितें प्रॉब्लेम जालें, कितें दुयेंस जालें, कितें त्रास जालो जाल्यार तो मनीस उठ्ठा आनी पयल्यान पयलीं धांवत दोतोरा कडेन वचून दोतोराक सांगता, दोतोर अशी अशी म्हाजी परिस्थिती आसा, भलायकेची म्हाका हो त्रास जाता, आनी दोतोर ताका तपासता आनी वखद दिता. आतां हे फावट अशें दिसून आयलां जेन्ना कोरोना महामारी सगळे कडेन पसरली पातावळी, तेन्ना दोतोरांनी सगळ्यांनी आपले डिस्पेन्सरीज बंद केल्यो, चडश्या दोतोरांनी, आनी दोतोर पेशंटांक पळयना जाले. आनी दोतोरांनी असो भंय घेतलो ह्या व्हायरसाचो की दोतोर सगळे डिस्पेन्सरीज आपले बंद दवरून रावले, अक्षरशः कोण पेशंटांक पळयना. आतां दोतोर म्हटल्यार सगळें दुयेंसां पयस करपी असो मनीस, आनी हें सुद्दां महामारीचें एक दुयेंस. हे दुयेंसा खातीर झगडचें सोडून दोतोर लिपून बसले. तुमकां हेंचेर कितें म्हणपाचें? दर्शक थोडे दोतोर अशे आसात, पण म्हाका जो अनुभव आयलो, सगळेच न्हय, सगळेच म्हणिना, म्हाका जो अनुभव आयलो की थोडे आसतले, ना न्ही, थोडे आसतले, पण म्हाका जो अनुभव आयलो स्वता वयल्यान किंवा म्हजे फॅमिली वयल्यान, जे जीएमसीन म्हजे फॅमिली मेंबर आसले, म्हजी आवय आसली जीएमसीन, बऱ्यापैकी ट्रिटमेंट जीएमसीन मेळ्ळो. आतां जीएमसीचा व्हेरी यंग डॉक्टर जे आसा किंवा इंटर्न आसा ते बऱ्यापैकी लोकांची सेवा करतात, 12 वर काम करतात ते. तशेंच आमी जी हेल्पलायन सुरू केली, बरो रेस्पॉन्स डॉक्टरांचो आयलो. म्हाका संपर्क जालो डॉक्टरांक की आपल्याक व्हॉलंटियर करपाचें, तुमच्या हेल्पलायनाक जॉयन करपाक. सो म्हजो अनुभव जो आसा तो डॉक्टरांनी बऱ्यापैकी काम केला. तशेंच नर्सीस किंवा फ्रंटलायन कोवीड वर्कर म्हणटात, आया आसता हॉस्पिटलान किंवा सेक्युरिटी, बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा. आनी हो खूब आदार जालो कोविडाचेर जो कंट्रोल करपाक, तातूंत खूब आदार जालो. फक्त तांकां बरे एपरेटस सरकारान दिल्ले, डॉक्टरांक बरे ग्लव्स दिल्ले, मास्क दिल्ले, ते आमी सुद्दां प्रोवायड केले मास्क. खेद जाता की सरकारा कडेन इतलो बजेट आसता पण ते प्रोवायड करूंक शकले ना. ते एनजीओज जे दोतोर लिपून बसले तांकां तूं तांचेर कितें म्हणणें आहा? ते थोडे प्रमाणात कमी आसतले, जे आसता तांकां विनंती करूं शकता की फायनली इट इज द ओन चॉयस. अंडर दॅट कितें मेडिकल तांची प्रोफेशन कोड ऑफ कंडक्ट आसतलो, त्या पण ताणें आपले फुडाकार घेवन ताणें सेवा करची लोकांची. बट इट इज द ओन प्रिओरिटेटिव्ह चॉयस आनी इट इज फ्यू इन नंबर. इफ यू सी दे विल फ्यू इन एक्सेप्शन, बट चडान चड दोतोर बऱ्यापैकी काम करतात. तुमकां आतां जर एक प्रश्न विचारलो, सद्या गोंयची परिस्थिती कितें आसा? गोंयची परिस्थिती मुखेलपणान सांगता, इट्स अप टू द गॉड. देवान पळोवन घेवचें, कित्याक जो आमी कोविडा लागून सरकारान जे पावलां मारपा आसली ती पावलां. हांव कितें म्हणटा की हो कोविडाचें प्रकरण सुरू जावच्या पयलीं सुद्दां जेन्ना गोंयची परिस्थिती सगळे कडेन ढासळ्ळी, बरोबर, आर्थीक दृश्ट्या म्हणा की हेर, आनी जेन्ना लॉकडावन सुरू जालें तेन्ना सगळे वाटेन गोंय बंद जालें आनी आनीकूय परिस्थिती गोंयची खालावली. इतकें आसुनूय डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान एक बरे तरेन काम केलें आनी लोकांक कितें जाय नाका तें पळयलें ह्या महामारीच्या काळान सुद्दां. हेंचेर तुमचें कितें मत आसा? म्हाका कितें पयलें दोतोर सावंतान तें म्हाका कळ्ळ्यार बरें आशिल्लें. दोतोर सावंत कांयच करूंक नाशें तुमचें म्हणणें? कितें केलें म्हाका कळपाक जाय पयलीं. कित्याक आमी जे फेब्रुवारीन सांगिल्ले दुसरी लाट येतली, तो टायम आशिल्लो ताणें वॉर रूम स्टार्ट करपाचो, मेजर्स इनिशिएट करपाचे. पण दोतोर सावंत खंय दिसलो? म्हापशा दिसलो इलेक्शनचे प्रचार करपाक, मडगांव दिसलो कावन्सिलचे म्युनिसिपल कावन्सिल प्रचार करपाक. तो टायम आशिल्लो प्लॅन करपाक, वॉर फुटींगचेर कितले आमकां ऑक्सिजन जाय एंटिसिपेट करपाक, कितल्यो केसीस रायज जातल्यो. तो टायम आशिल्लो कॅसिनोचेर हें करपाचो, कंट्रोल करपाचो. तो टायम आशिल्लो जो फेब्रुवारीन पीक सुरू जावच्या पयलीं, सेकंड वेव, की गोंयांत जो प्रवासी येता ताका कोवीड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट इन्सिस्ट करपाचो. हांगा कसलेच ताणें नियम पाळूं ना. हो एक भाग जालो. दुसरो भाग आतां कोविडाक लागून खुबशे लोक गोंयकारांचे जीव गमयल्ले आसा. जे अर्निंग ब्रेड विनर म्हणटात, जो कमयता तो गमयल्लो आसा, भुरगीं अनाथ जाल्लीं आसा. तांकां सरकारान कितें कॉम्पन्सेशन दिलें? सरकाराची चूक न्हय, सरकाराची मर्डर म्हणटा, ताणें हत्या केल्या. ऑक्सिजन प्रोवायड करप न्हय बेसीक नेसेसिटी, ती सरकारचें काम आसलें जीएमसीन प्रोवायड करपाचें. ते जाले उपरांत जो कॉम्पन्सेशन आसता खंय तरी हातभार लावपाचो फॅमिली मेंबराक सरकारान कितें केलां जो म्हणून कांय ना. आमी मागत आसा. दिल्ली आम आदमी सरकारान मुद्दम म्हाका उल्लेख करून सांगपाक जाय, जे कोविडा लागून जीव गमयल्या तांकां फॅमिलीक 50,000 रुपया एक्सग्रेशिया दिल्या. त्या बरोबर प्रत्येक घराक त्या 2,500 रुपया प्रत्येक म्हयन्याक पेन्शन. जी भुरगीं अनाथ जाल्या तांकां 25,000 पर्यंत शिक्षण फुकट. त्या भुरग्यांक 2,500 मंथली अलावन्स. गोंयच्या सरकारान कितें केलें? कांयच ना. आतां म्हजे जे टॅक्सीकार आसा किंवा पायलट जे आसा, मोटरसायकल पायलट, बारीक मॅकॅनीक आसा, धर तूं एक च्याचो ठेलो चलयता,
तांचे धंदो बंद आसा पण संवसार चलोवपा जाय. सरकारान कसलें रिलीफ दिला हांकां? कांयच ना. सो म्हाका प्रमोद सावंत कितें केलें दिसना. फक्त आतां काल त्या पेपरांनी बी येयलां गव्हर्मेंट ऑन द PR एक्सरसायज. आतां PR म्हणजे कितें? पब्लिसिटी रिलेशन काय प्रमोद रिजायन एक्सरसायज हें ताणें सरकारान सांगचें. सो सरकारान जी पावलां उचलपा जाय कोविडाचेर मात करपाक ती फेल जाल्ली. कोविडा उपरांत लोकांक वयर काडपाक आदार दिवपाक थंय फेल जालें. सो हातूंत कसलेंच म्हाका सरकारान कितें काम केलें दिसना भितर. बरें, तर ह्या काळान भलायकी खातीर कितें जालां? भलायकी वेवस्था जी आसली लोकांची, भलायकी मंत्र्यान कितें केलें? कांयच करूं ना. भलायकी मंत्र्यान सगळो दोश दिलो मुखेलमंत्रीक. मुखेलमंत्रीक आनीक कोणाक दोश दिलो. दुसरो तांचो आनी एक आमदार आसा मायकल अबत, तो आनीक कोणाक बोट दाखयता. बाबूश मांसारकर आनीक कोणाक बोट. तांच्याच भितर ते जुगलबंदीचो खेळ चल्ला. भलायकी मंत्री जेन्ना सांगता हायकोर्टान इन्क्वायरी करची, हाजेर कळटा ताका स्वताचेर सुद्दां आपल्या डिपार्टमेंटाचेर आपल्या सरकारचें कॉन्फिडन्स ना. तो म्हणटा हायकोर्टान इन्क्वायरी करची. हायकोर्टान इन्क्वायरी कर, तूं रावला कित्याक मंत्री म्हणटोय? तुम्ही आतांच म्हटलें न्ही कितें आहा की लॉकडावन सगळे कडेन केलें, सगळे वेवसाय बंद, सगळो धंदो बंद, घरांतलो जो जोडकार मनीस आसा त्याचें काम बंद, सगळें बंद जालें. हें बंद केल्या उपरांत सरकारची जबाबदारी उरता की ह्या सगळ्या लोकां कडेन सरकारान लक्ष दिवन त्यांच्या पोटा पाण्याची वेवस्था करूंक जाय. ही वेवस्था जाली ना अशें तुमचें म्हणणें. बरोबर. सरकारान हें कशें करूंक जाय आसलें? सरकारान गोंयचो बजेट आसा 21,000. आतां समजा त्या वेळार आतां आप सरकार गोंयांत असलें जाल्यार आप सरकार कितें करपाचें? हांवें तेच सांगलें. आप सरकार दिल्ली जो आसा सद्या ताणें कॉम्पोजिशन लावून केलें की सरकार हो लोकांचे कितें त्रास आसा समजून घेवपा जाय. सरकार म्हणटा तुमचें अशें म्हणणें आहा की गोंय सरकारान सुद्दां प्रत्येकाक कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें? दिवकूच जाय. सरकारा कडेन पयशांची कमी ना. तुमकां सादा उदाहरण दिता. सरकार आतां 50 कोटीचो टेंडर टेंडर सुद्दां काडूं ना. ताणें सँक्शन दिला 50 कोटी रिनोवेट करता कला अकादमी. हेच जर 50 कोटी हांगा वापरिल्ले कॉम्पन्सेशन दिवपाक कितल्या गोंयकारांक आदार मेळपाचो? आतां 100 कोटी आयल्या गोवा लिबरेशन 300 कोटी आयल्या. तातूंतले एलोकेट करपाक सरकाराक कित्याक जायना? आमी 60वो लिबरेशन डे मनयता आतां हे वर्स. पण आतां जी गोंयांत स्थिती जाल्ल्या तो पयसो थंय डायवर्ट करपाक येता कॉम्पन्सेशन दिवपाक. जी भुरगीं अनाथ जाल्या तांणी सरकाराक तांकां कंदो दिवपाक जाय. ती भुरगीं अनाथ जाल्यांक तांकां कॉम्पन्सेशन दिवपाक जाय, आदार दिवपाक जाय. आनी सरकारान सांगपाक जाय मुखेल बाबा तुमचें शिक्षण आपूण पळयता. कितें त्रास जाल्यार आपूण हें करता. आमचो पार्टनर आसा. सरकार कितें करता? सरकाराक दोश दिवन अर्थ ना. आतां सरकार कंप्लीट फेल जालो आसा. आनी गोंयकारां कडेन विनंती आसा की आपले दोळे उगडपाचे आसा. आम आदमी सरकारान जर 50,000 रुपया दिल्या, हांगा आमचे कितले सादारण जर कोत जर केलें गोंयांत 2,500 लोकांनी जीव गमयला. सादारण 50,000च जाला. 12 कोटी कॉम्पन्सेशन जालें. सरकार 12 कोटी ना मोडपाक. 50,000 जालें. आमचे 1 लाख दिया, मायज दिया. क्रेडीट सरकाराकूच घेवन आम आदमी क्रेडीट नाका. श्रेय सुद्दां हाका प्रमोद सावंताचे सरकाराक घेवन पण दिया तरी कॉम्पन्सेशन. 2,500 लोक गेले, 1 लाख कर. ह्या संबंधान सरकाराक तुमी जाप विचारली? आमी सदांच जाप विचारता सरकारा खातीर. पण सरकार आयकपाचे परिस्थितीन ना. म्हणून खूब जाण लोक आनी खूब जाण NGOs हायकोर्टाचे दार खटखिटाता की सरकार कोणाचेच आयकपाचे परिस्थितीन ना. सरकार फक्त करता आपलो PR एक्सरसायज आनी कांयच ना. आपाची गोंयान येवपाची तयारी चल्ल्या. इलेक्शन वेंचणूक लागीं आसा. आपाची कितें तयारी चल्ल्या? आतां वेंचणूक लांब आसा. आमचो तयारी हो इलेक्शनाच्या दृश्टिकोनांत ना. आमी सगळे व्हॉलेंटियर, तुमी प्रश्न केलो, जिवाचो रिस्क घेवन आमच्या फॅमिलीचो रिस्क घेवन आमी फुडाकार चल्ल्या. आतां इलेक्शन येतल्या टायम आसा. इलेक्शन येवनी आनी लोकांना कितें तो कौल दिवनी. आमी आमचो मनांतल्यान दिसता म्हणून लोकांची सेवा करपाक फुडें चल्ल्या आनी आमचो प्रयत्न चालूच आसतलो. आनी तयारी जी आसा तो वेळ आसा तातूंत आमी जे कोविड मातशें कमी जातकीर आमी तयारीक लागतले आनी लोकांचो कौल जो आसा तो आमच्या फेवरान आसतलो अशी बाळगता आशा बाळगता. आतां आमी जर सद्य परिस्थिती पळयली, गोंय सामकें सगळ्या वाटांनी गोंय डळमळीत जाला. आप गोंयान येवपाचो तांचो भरपूर प्रयत्न तुमचो चल्ला. गोंयान येवन तुमी गोंयान राज्य करूंक सोदता, गोंयच्या लोकांक सगळ्यो सुविधा दिवपाक सोदता. जाल्यार आपाचो कितें असो प्लॅन आसा? म्हणजे गोंयची जी सद्या अर्थीक स्थिती तर सारकीच ना. पर्यटन मायनींग बंद पडल्या उपरांत सगळ्यांनी एक आस धरलेली की आस अशी की आतां गोंयांक फक्त पर्यटनच वाचोवंक शकता
आनी महामारी येयल्ल्या कारणान हे पर्यटनूय बंद करचें पडलें. समजा आप पावराचेर येता जाल्यार सुद्दां परिस्थिती तशीच उरतली. आपा कडेन पावर आयलो म्हणून कितें पयशे येतले अशें कांय ना, किंवा जितके पयशे गोंयांक लागता, कितके कोटी लागता दर म्हयन्याक, तितले कोटी घेवन आप येतलो अशेंय कांय ना. तर आप कशे तरेन गोंयांक सावरून धरतलो अशें. दर्शन बाब कितें आसा, खंयचें सरकार आसता पळय, एक नियत जर बरी असली कितेंय काम करूं शकता. आतां तुमी जो प्रश्न केलो बजेटाचो, आतां आम आदमी सरकार जो दिल्ली आयलो 2015 सालांत तांचो बजेट जो पयलीं फाटलो सरकार तांचो 30,000 कोटी बजेट आसलो. तो दोबरा जाला 60,000 कोटी. तीच बेस तीच पॉप्युलेशन. सो गोंयांत सुद्दां हे करपाक बदल कठीण न्हय. आतां टुरिजम म्हणजे गोंयचो कितें उरला, फक्त कॅसिनो टुरिजम. गोंय इतलें सुंदर आसा. सद्या कजिनो सुद्दां बंद आसा. हय, म्हणजे फुडें सुरवात लॉकडावन काडटकच गोंयचो फोकस फक्त आसा कॅसिनो टुरिजम आनी तांचे सगळे बाकीचे एक्टिविटीज ज्यो आसता कॅसिनो बरोबर येता त्यो आसा. आतां गोंयचें इतलें हिंटरलँड आसा, वाळपय सारक्या वाठारांत किंवा सांग्या, केपें, काणकोण, सुंदर अशें हिंटरलँड एरिया आसा गोंयची. मागीर इनलँड वॉटरवे आसा जो केरळान एक्सप्लोर केल्लो आसा. तो आमी गोंयकार कित्याक करना? गोवा टुरिजम तो भाग कित्याक ना? टुरिजम इज नॉट इन गोवा जस्ट बिचीज आनी कॅसिनो, ताज्या भायर खूब आसा. हे सरकारान केन्ना प्रयत्न करूं ना एक्सप्लोर करपाचो. सो आम आदमी सरकार जर घडलो गोंयांत लोकांचो सपोर्ट घेवन, हे अशे खुबशे एरिया आसा तातूंत बदल हाडूंक शकता. सरकारचो प्रयत्न कितें आसा फक्त तितलेच पुरते कॅसिनो आनी थंयच ताज्या भोंवती घोवप. आनी टुरिजम जो विचार जाला सरकाराक आशिल्लो, कोल हाडपाचें नासलें सरकार गोंयांत. कोलान कोणाचो फायदो जाला? फाटीं तुमच्या प्रोग्रामान आयिल्लो कोलान गोंयचो कितें फायदो जालो? कांयच ना. गोंयांत कितें उत्पन्न मेळ्ळें ना, नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो ना. फायदो जालो BJPन हाय कमांडाचो तांच्या आनी कोण मंत्री आसा तांचो. गोंयकाराचो सादारण कसलोच फायदो जावना. तेन्ना आमचो सरकार जो आसतलो, आम आदमीचो सरकार, आम आदमीचे लोकां बरोबर आसतलो. लोकांचे मुद्दे जे आसतले, लोकांक कसले आतां लायटीचें बील तुमकां फाटीं सांगिल्लें, आतां परत लॉकडावन आसा, परत भरमसाट बील येतलें. लोकांचे वेवसाय बंद आसा, पण ही बिलां सगळीं कायम येतली. आतां सरकार परत म्हणटा लॉकडावन एक्सटेंड करतलो. आतां ऑलमोस्ट म्हयनो जातलो. म्हयनोभर लोकांक कसलोच वेवसाय करूं ना. तेन्ना सरकारान विचार करपाक जाय. म्हयनोभर सरकार लोक जर उपाशी घरा आसा विदाउट वेवसाय आनी लायटीची बिलां आत्तां उलयले पळय, लायटीची बिलां रद्द जावची म्हणून तुमी कितें मुवमेंट केलो? आमी सदांच आंदोलन केलें. फाटीं आमी ऑलमोस्ट गोंयच्या प्रत्येक गांवांत गेले, हजारभर मिटिंग्यो घेतल्यो, वीज आंदोलन सुरू केल्लो. ताजो मुद्दो आमचो कितें आसलो? सरकारा कडेन 200 युनिट पर्यंत वीज माफ करा. आनी होच मुद्दो घेवन BJP बाकीच्या राज्यांत जे गेले, वेस्ट बेंगॉल फाटींचे इलेक्शन जालें, तमिळनाडू दुसरे कडेन, थंय ताणें आम आदमीचो मुद्दो घेतलो, बायलांक फुकट ट्रान्सपोर्ट दिया. हो दिल्ली सरकार दिता, थंय ते क्रिटिसायज करता दिल्ली BJP. पण हेच इलेक्शन मुद्दे घेवन वेस्ट बेंगॉलान गेलो अमित शाह बाकीचे तांचे. तसोच विजेचो मुद्दो ताणेंच घेतलो, फुडें गेले. पण गोंयकार सरकार, गोंयचो सरकार आयकपाक तयार ना. कालचीच तुमकां उदाहरण दिवपाक, काल जी GST कावन्सील मिटींग जाली, आम आदमी सरकारान जी कावन्सील आसता, आमचो गोंयचो सरकार रिप्रेझेंट, चीफ मिनिस्टर आसता, हेल्थ मिनिस्टर आसता, त्या भायर मावेन गोविंद बाब तोय आसता. थंयच कावन्सील मिटिंगेन आम आदमी सरकारान डिमांड केलो जे GST एसेन्शियल आयटम आसता, वॅक्सीन, मास्क म्हणा, ऑक्सिजन, ऑक्सिमिटर, कॉन्सन्ट्रेटर, ताजे GST वेव करचो. तो 12 ते 18% आसा. पण खंयचेच BJP राज्य मान्य ना. गोंयचो सरकारूय ताजेर मान्य ना टॅक्स वेव करपाक. आमी कोणा खातीर मागताले? लोकां खातीर मागतालो डिमांड हो. लोकांक जर रेट कमी मेळ्ळो, 18% कमी मेळ्ळो रेट GST वेव केल्यार, गोंयचो सरकार कित्याक विरोध करता? ताजेर कितें चूक आसा हाजेर? हे मुद्दे आम आदमी सरकार आम आदमीच्या लोकांचे काडटा मुद्दे. तेन्ना म्हजी मागणी सरकार, काल सुद्दां सरकारान प्रश्न केलो, ट्वीट केलो, अरे सरकार कित्याक विरोध करता गोंयचो? कितें चूक आसा भितर जर GST वेव करता म्हणून? ते सरकारान सांगचें. तर ह्या मुद्द्याचेर आमी आयची भासाभास हांगा सोंपोवया. मिस्टर राहुल ममरे जे कन्व्हेनर जावन आसा आम आदमी पार्टीचे, तांच्यांनी आपले मुद्दे लोकां समोर मांडल्या आमच्या माचे वयल्यान. आनी आमकां दिसता की सद्या जी गोंयची स्थिती सामकी वायट आसा, ही गोंयची स्थिती परत जाग्यार हाडपाक राजकारणी लोक जे आमचे आहा ते आपले तरेन प्रयत्न करता, सगळेच जाण प्रयत्न करता. आनी आमी वाट पळोवया आमची गोंयची स्थिती परत आमच्या आदल्या जाग्यार येतली म्हणून. आनी ही एक इच्छा व्यक्त करून हांव म्हणटा की आयचो कार्यक्रम आमी आयचो हांगसर सोंपोवया. देव बरें करूं.